आनी थंय हांव आयच्या विशयाक येता. आयच्या विशयाक तुमी एक रॉंग मनशाक आपयला म्हण दिसता म्हाका. विशय गुत्ते तुमकां आयचो टॉपीक मनी, सक्सेस, कंटेंटमेंट. 1 Timothy 6:10 वाचची गरज घ्यावे, पुरसत मेळ्ळ्या वाचता. मनी, सक्सेस अँड कंटेंटमेंट. पयशे, यशस्वी आनी संतृप्ती. म्हज्या लागीं पयशे ना म्हाका काल्याक आपयला म्हण गुत्तू ना म्हाका. सक्सेस कांय इल्लें आसा कोण ना गुत्तू ना म्हाका, पूण संतृप्ती आसा म्हाका. म्हज्या ह्या जॅकी बेसांत हांव हॅपी, संतृप्ती आसा. त्या खातीर कांय म्हाका आपयलां कोण ना. तुमकां एक ल्हान ओपार सांगता. वांजेलाचे वासा खंयचे म्हळ्यार ह्या ग्रेस्तकाये फाटल्यान, संवसारी मोलां फाटल्यान धांव नाकात म्हणल्यार हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. ह्यात मनशाचो बूक हांवें आदल्या वर्सा रेफर केल्लो. ती काणी न्ही. मॅक्स लुकार्डो म्हणलो नो वंडर दे कॉल हिम द सेवियर म्हणल्या बुकान हें घडीत बरयता. आदल्या वर्सा हांवें सांगलें क्रिस्तीन आनी मरियाचे उडासाय आदलें सकड विसरून सोडा म्हणा न्हय नाही उडासा गे ओके. आं तो हें घडीत सांगता. एका डिपार्टमेंटल स्टोरान सुपर मार्केटींत अशें घडलें. तुमी जाणात एका सुपर मार्केट, आतां बरो सुपर मार्केट कल्चर न्हय, पयलें बरें एक कितें घडले. एका पाक्या बांदो सकडी मेळटा तुका. हें कितें जालें तें म्हळ्यार टॅग आसता, प्रायस टॅग आसता. चर्चाना थंयसर तूं वस्तू काण घेवचें येवचें. एका सांजेर एका व्हडल्या सुपर मार्केटीक एक 2-3 जाण पोकरी भुरगे भितर रिगले. पोकरी भुरगे उठले अळे ना, ते बरे भुरगे, ते बरे भुरगे. हे पोकरी तरणाटे डिपार्टमेंट स्टोराक गेले. वस्तू काण घेवंक न्ही, वस्तू सोरूंक न्ही, पूण तांणी केल्लें काम पळय सोरपणाच्या की कीळ. ताणें कितें केलें गो तें प्रायस टॅग पुरो चेंज केलें. एकाक पळय 300 रुपयाचे सत्रेक 3000 रुपये, 1000च्या कापडाक 10,000 रुपये. थोड्यांक खुशी जाली हांगा उण्या मेळटा कोणा म्हण पळय तेंच्या लक्ष्मी वसाचे तुमी ओके सोडया. मागीर 1 लाख रुपये टॅग पुरो चेंज केलें. सुमार 30 मिनिट्स जाले भितर पुरो कारबार करून टॅग्स बदलून गेले धांवले. दुसऱ्या दिसा शॉप ओपन जालें आनी शॉप ओपन जालां. आमच्या लोकां कळ्ळें हे सदांच्या सवय बरी काणयेनूच आसात, काणयेनूच पिशेगांचे काणयेनूच ताज्याक व्हडले पिशे हांव सांगता. सुमार 4 वरां उपरांत हे पुरा काणयेन कोणाक गुत्तू ना. टॅग चेंज जाले. एकलो म्हणलो ए रावा रावा हांगा पुरा टॅग चेंज केला, प्रायस टॅग मोलां चेंज केला आनी रावा म्हूण. तो वळ हांकां कळ्ळें हे पिशे. आनी मॅक्स लुकार्डो म्हणटा तांच्या की व्हडले पिशे आमी कित्याक म्हळ्यार संवसार म्हणल्यार सुपर मार्केटींत आतां टॅग्स बदल्ल्यान, मोलां बदल्ल्यान मनशाचें टॅग कण वस्तूंक घालां, वस्तूंचें टॅग कण मनशाक घालां. तरी कितेंच परवा नासतना आमी सक्कड एडजस्टेड, कम्फर्टेबल, वी कन्ज्यूम. हांव केदाळे माध्यमा विशीं उलयतना भुरग्यांक ही एक काणी सांगची ल्हान. हांवें भुरग्यांक सांगचें TV चॅनल वा सोशल मिडिया तुमी पळयत आसतना, कन्ज्यूम करता आसतना दुकरा बरी कन्ज्यूम करनाकात, माजरा बरी कन्ज्यूम करा. म्हणजे सिंपल एग्जाम्पल, माजर इज ए क्लीन एनिमल, सिलेक्ट करून खाता. दुकोर कालें करता, सवाल विचारता चिकन बिर्याणी मटन बिर्याणी म्हूण सक्कड बोकयता. तशें आमी कितें करता म्हळ्यार ह्या संवसार म्हळ्यार डिपार्टमेंट स्टोरांत पुरो बोकयता आसा. पुरो इजम्स, मेटेरियलिजम, कन्ज्युमरिजम, हेडोनिजम, एथेइजम, फॅसिजम, फंडामेंटलिजम. ते म्हाका सांगूंक वेळ ना. एक सांगता मेटेरियलिजम. आज 3 T's मिस जाल्यात. ट्रूथ, ट्रस्ट अँड टॉलरन्स. हे व्हॅल्यूज न्ही आज लायज, डाऊट अँड इनटॉलरन्स. माध्यमान वंगचे पुरो फुटीत आनी वॉट्सॅपार आमकां येता आमी फॉरवर्ड करचे. डू यू नो इट्स ट्रू? व्हेरीफाय केलां तुवें सत म्हण गुत्ता की लायज वे कन्ज्युमींग. त्या सुपर मार्केटींत राजकारणी मारचे पटीत. एकले दोकांय बरे आहात कोण ना गुत्तू ना म्हाका. बिझनेसमॅन तांचे मार्केटींग मारचे पटीस. आनी मेटेरियलिजम म्हळ्यार द मोर यू हॅव द बेटर यू आर. पोसेशन्स हॅव पोजेस्ड अस. आमची अस्मिताय आज, आमची आयडेंटिटी गेज करची तुज्या लागीं कितले वस्तू आहात गे म्हणल्याचेर. म्हाका उडास येता एकल्यान इस्तियार घालें गे एडवर्टिजमेंट. सैरीक जाय म्हण येतालें. पयलें राखण्यार येतालें न्ही सैरीक जाय म्हणून. न्ही म्हाका गुत्तू ना, हांव जावना न्ही, तुमी सांगाचे. सैरीक जाय म्हण आयलें. तरणाट्यान गेलां 28 वर्सां प्रायेचो, MBA केल्लो, सोबीत 5.5 फीट लांब आयसो, 100 एकर जागो आसो. साल्याक 25 वर्सांची, सोबीत फेर गोरी गोरी आनी MBA केल्ली. ट्रॅक्टर आसची. सैरीक चली जाय. मोन आसल्यांनी ट्रॅक्टराची फोटो धाडची.
वो ट्रॅक्टराला एक हजार जाता की यू सी मनुष्य म्हणटात ते टॅक्स बदलेला मनशाचे वो वस्तू फाटल्यान आसा कोणेंय एक रिसर्च केला वाचता बरें आसा आयका काल आनी आज द वॅल्यूज ऑफ येस्टरडे अँड वॅल्यूज ऑफ टुडे दोन्ही भासांनी सांगता काल पर्सन्स वेर इम्पॉर्टंट काल मनीस गरजेचे आसले म्हजी माय बरी ना जाल्यार ती आस्पत्रेक व्हरतलो व्हडली माय बरी ना जाल्यार व्हरतलो आज थिंग्स अँड मनी आर इम्पॉर्टंट व्हडली माय हुशार ना जाल्यार तें आसूं दी मरोन दी टीव्ही पाड जाल्यार संजेर वतें कालेंग आसा न्ही कुमकुम भाग्य गी कालें म्हाका गुंतूना तें पळोवंक ती रिपेरी करता पयलीं हांव दुसरें येस्टरडे पर्मनंट वॉज द वॅल्यू टुडे टेम्पररी अँड इन्स्टंट डीप 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 कल्चर आस काल 25 वर्सां 50 वर्सां आज टेम्पररी हांव आनी की मस्त गजाली आहात येस्टरडे लव अँड फिडेलिटी वर द वॅल्यूज टुडे हेट्रीड अँड प्रॉमिस्क्युइटी तुमी सिरियलान पळोवचें गालें आज एकलो फाल्यां एकलें परवान एकलो आनी बरें पळयता हांव न्ही अयो टेस्ट आनी जेवतानाय पळयता हांव तुमी न्ही आं तुमी न्ही बायले बायले जात कितें ना ओके ताज्या उपरांत येस्टरडे बीइंग वॉज इम्पॉर्टंट फास्ट वेता टुडे हॅविंग इज इम्पॉर्टंट येस्टरडे स्लो अँड स्टडी टुडे फास्ट अँड क्रॅश फास्ट फूड क्रॅश कोर्स येस्टरडे वी हॅड जॉयंट फॅमिलीज टुडे वी हॅव न्यूक्लियर फॅमिलीज येस्टरडे ओल्ड वॉज गोल्ड टुडे यंग इज बोल्ड कोण तरणाटी नान दिसता Yesterday it was spiritualism, today it is materialism, consumerism. Yesterday people believed in delayed rewards. सर्गाचेर पात्य जाले आतां आज इमिडिएट रिवॉर्ड जायचे पर तुमी कौन बनेगा करोडपती प्रोग्राम पळयले एकलो भुरगो आलो पळय यू हाव रेस्टलेस ही वॉज पुरसत ना घडी आतां जायचे म्हाका इन्स्टंट जायचे म्हाका पूण पयलें डिलेड रिवॉर्ड येस्टरडे नीड्स वर इम्पॉर्टंट टुडे ग्रीड्स तरणाटे म्हाका भायर वचून सोडतीत न्हू म्हाका पळयत्यात हांव तांकां सांगता तुमकां न्ही Yesterday saving was important, today spending is important. Yesterday it was formal, it is casual today. Yesterday it was rational, today it is sensorial. Yesterday people believed in Indian culture as Western culture. Amche dress, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, ani kalem purasa. Yesterday, ata aika, recent, ailevarche. Yesterday marriage was between Adam and Madam. Today marriages are between Adam and Madam and Madam. वडांक समजतलें येस्टरडे वी हॅड मोर किड्स भुरगीं आस्त आसलीं न्ही टुडे आतां काल भुरगीं डिंक्स खंय डिंक्स म्हळ्यार डबल इनकम नो किड्स डिंक्स आतां डिंक्स सी आयलां खंय डबल इनकम नो किड्स नॉट येट आतां आनी एक आयलां खंय डिंक्स आनी एडी एंड अ डॉग खंय एंड अ डॉग ताजे उपरांत येस्टरडे रिलेशनशीप वॉज इम्पॉर्टंट टुडे लिव इन रिलेशनशीप इज इम्पॉर्टंट थंयसर कमिटमेंट ना रेस्पॉन्सिबिलिटी ना ट्रायल अँड एरर बरें जाल्यार रावतात ना जाल्यार पोर एकलो खंय बेंगलोर वचून मेला एकलो आनी ह्या दिसांनी आयकोनचें पळय कळ्ळें तें हनी ट्रॅप ओके तें बरें ना कांगा काजार मोगाक आनी विश्वासाक आसलें पयलें काजार आज पयशां खातीर सेलेब्रिटीचें काजार पळया वो तो पाप हे जुवेंद्र चहालगी हे युवी पयशां खातीर हांवें गट्टू सांगूं जायना आनी म्हाका मागीर कोर्टा व्हरूंक ओके तुमकां गुत्तात ताजे उपरांत yesterday we were watching 3 hours movie today 30 seconds reels yesterday test match was for 5 days after 2020 yesterday it was reality and realistic today it is constructed reality Big Boss and Indian Idol all constructed reality हांव आनीक वाचूंक वचचें ती एक ल्हान गजाल तुमकां सांगता लायफ इन 21st century की तुमी नेगेटीव म्हणून चिंती नाकात our communication has become wireless. Our business has become cashless. Our telephones have become cordless. Our cooking has become fireless. Our youth have become jobless. Our religion has become creedless. Our food fatless. Our faith godless. Our labor effortless. Our conduct worthless. Our relation loveless. Our attitude careless. Our feeling heartless. Our churches spiritless. Our politics shameless. Our education valueless. Our follies countless. Our arguments baseless. Our commitment aimless. Our poor voiceless. Our whole life meaningless. Our existence useless. Less negative नाकात देखून म्हणचे फुंकून पेटोवन जळते दवरूंक वॅल्यूज खंयचे मोग बावार्थ न्ही ते आतां कशें म्हणलें हांव तुमकां आतां सांगता ओके आतां पयलें सवाल वॉट आर यू चेजिंग खंयच्या फाटल्यान तूं धांवन आसाय तूं कितें सोदून आसाय पयलें फादर चार्ल्स वासोचें बरें खंतार आहलें ताच्या बुकान ना आतां तें
सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो. बरें कंतार न्ही. कित्याक म्हळ्यार बेसिकली मनीस सोदपी सीका ताणें सोदना केल्ल्या वरवीं सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजीन प्रगती जाला. आनी हें बेसीक इन्स्टंट फॉर ऑल क्रिचर्स. पळया, मेरू नितळ उदकाक ताण येता. आमी कंतार म्हणटा न्हय, जशें नितळ उदका जरीक सूर्यकांती सुर्याची किरणां फॉलो करता. लायक ए सनफ्लावर वीच फॉलोज एवरी मुवमेंट ऑफ द सन. शेळयो पांचवो सोरोवपाक वेतात. पिसोळे मकरंद सोदून वेता. रुखाची पाळां उदक सोदून येता. कित्याक देर इज पर्पज इन लायफ. वॉट आर यू रनिंग आफ्टर? वॉट आर यू रनिंग आफ्टर? मनी, सक्सेस, कंटेंटमेंट? पाडणे वी नीड देम. हांव सांगता नीज कंटेंटमेंट काय म्हणल्यार तुमकां 2-3 गजाली सांगता. एक कस्तुरी मृग म्हणलें एक आसा, मस्क डियर म्हण आयकलां. वेळ जावन येयलो न्ही. मस्क डियर म्हण आयकलां तुमी. त्या कस्तुरी मृगांतय कस्तुरी म्हणली परमळीक वस्त भितर आसा. पूण हाका परमळ येता सोदून सोदून धांवता. एवरीवेर धांवता. गुडे दोंगर धांवता धांवता निमाणें ती खंय आसा म्हण कळनासतना घर्शण घर्शून ताणेन मरता. आमी नीज संतृप्ती अंतरयामी भितर आसा. आमी भायर पुरो सोदता. हर एका वस्तू सोदता एक्चुअली भितर आसा. तुमकां आनी एक गजाल सांगता. देर वॉज ए बलून सेला. एकलो बलून विकतलो. लोईस कालाच्या गेटी लागीं बलून विकतलो. बरें बिजनेस जातालें. आनी केदाळ बिजनेस डल जालें. तो कालें करतलो घेवन म्हळ्यार रंगरंगाळ बलून हाडन ताचे भितर हिलियम गॅस घालन ते वाऱ्यार सोडटलो. हिलियम गॅस वयर वता न्ही. हांव ते भुरगे धांवन येताले. भुरग्यांक कशें वयर वता गुंतूना. ताजें बरें बिजनेस बरें जातालें. एक ल्हान भुरगो ताका गुंतूना. ते प्रिंसिपल कल हेंगे म्हणून येवन त्या आबाचे अंकलाचे शर्ट व्हड म्हणटा की अंकल अंकल इफ यू रिलीज ए ब्लॅक बलून वूड दॅट ऑल्सो फ्लाय. हे काळ्या बलूनाक सोडल्या तोय वयर वता गे. ताणें चिंतलें कलर वयर वचूं करता म्हूण. ताका तो म्हणलो की माय डियर चायल्ड it is not the color of the balloon that makes it fly high, but what is inside the balloon. What makes you go up in the society, not just the externals, what is inside. तुझे values, तुझे विश्वास, तुझे relationship, तुझो मोग. आनी हांव तुमकां एक रियल स्टोरी सांगता. अशी एक सांगणी आसा. आमी मेल्ल्या उपरांत खंय वता. वेर यू गो हियर आफ्टर डिपेंड्स ऑन वॉट यू गो आफ्टर हियर. वेर यू गो हियर आफ्टर डिपेंड्स ऑन वॉट यू गो आफ्टर हियर. एका मानेस्ताची नीज गजाल सांगता. 2-3 नीज गजाल सांगून हांव संपयता. सिसील जॉन रोड्स म्हण ताचें नांव. साऊथ आफ्रिकाचो ब्रिटीश तो. ग्रेस्त ब्रिटीश व्यापारी. व्हडलो राजकारणी. व्हडलो गणी धनी मायनींग डॉन. आमचे आल्ले बळे रेड्डी. व्हडल्या वज्राच्या कंपनीचो स्थापक तो. फावंडर ऑफ दे बियर्स म्हणल्या वज्र डायमंड कंपनीचो फावंडर. एका काळार 90% ऑफ द डायमंड्स वे बॉट फ्रॉम हियर. आतां 40% खंय. पूण तो एक ताची आयडियोलॉजी आहा पळय. आतां आमची आहा पळय भारतांत तसलीत हांव कोली म्हूण सांगना. इल्लो रेसिस्ट, इल्लो अपार्थायड तुमी आयकलां. नेल्सन मंडेलाचें नांव तुमी आयकलां. गोरो आनी काळो. वो गोरो जाल्ल्यान काळ्यान तें कांय ताका इल्लें म्हणटात तें बंडवाळशाही आनी रेसिस्ट. ताणें ताका एक स्टेट एक राज्य देश सोदून काडलो. रोडेशिया म्हण ताचेंच नांव दिलें. ही वॉज ए बीग पॉलिटिशियन. आनी आतांचें तें झिम्बाब्वे आनी झांबिया. वो पयशांनी कुसतलो. ताका एक फावटी पत्रकार विचारता सर तुज्या लागीं पयशे आहात. तुज्या लागीं बंगलो आसा. तुज्या कडेन अधिकार आसा. यू मस्ट बी द हॅपियस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इजंट इट. तूं बारी संतुश्टी मनीस न्ही. तो म्हणटा हॅपी नो नॉट एट ऑल. म्हज्या जोडींतलो अर्दो वांटो दाक्तेरांचेर करसिता म्हाका पोंडांतलो भायर दवरूंक. म्हज्या जोडींतलो आनी अर्दो वांटो वकिलांचेर करसिता म्हाका जैलांतलो भायर दवरूंक. सगळो संवसार जिखून सर्वस्व आसून तुजो आत्मो आनी तुका सगळ्याला कितें फायदो. लायक द मस्क डियर अंतरयामी आमचे संबंध. आनी 1-2 गजाल सांगून संपयता. ही बरी एक खाणी आसा आनी व्हेरी नायस. आमच्या आतांचे कल्चर कळ्ळें म्हणलें कळटा. हांव वॅल्यूजा विशीं उलयती आसा. गुरुराज खर्जगी म्हणलो एक फामाद बरयणार. करुणाळू बा बेळके म्हणल्या ताच्या कॉलमांत अंकणांत एक काणी बरयता. ताचें टायटल आसा इल्लोसो मोस. लिटल बीत चिटींग. लिटल बीत म्हणलें मागीर सांगता. स्वल्प मोसा. ताचें नांव रामराया. बारी फामाद मेस्त्री. वाड्याचो गुरकार. सतानितीचो मनीस. वाड्यान पंचायत कितें जाल्यार ताका तापोवचें. ताका मानतलो लोक. हाका 2 जाण पूत रामरायाक.
एकलो बी इंजिनियर आनी एकलो MBA. ताणी एक बिझनेस प्लॅन केलें दोगांयनी. बापाय लागीं आयले, पापा बाबा आमी हें बिझनेस करूं चिंतलां. ओके, व्हेरी गूड पुता. तो म्हणलो बरो करून वेर करा, प्रामाणीकपणी वेर करा, केदींकच पयशांच्या आबलेसाक पडनाकात, तस जाल्यार पयशे तुमकांच ग्रास येतले उडास दवरा. जायत बाबा म्हण गेले. पूण आनी कितें केलें, फ्रॉड करूंक सुरू केलें, मोस करूंक सुरू केलें. आतां सायबर फ्रॉड आसा. वयलें गट्ट सांगता थोडे जमेत्यात. तुमी जाणात सिनियर सिटीजन सायबर फ्रॉडाक आज बली जाती आसात. पर उडपी देखल्यान 67 lakhs उगडायल्यात. वो बरें वाचलो तूं मरे, कोण म्हूण सांगना. हांव आयकतां शिरवा म्हणल्या जाग्यार 1.5 crores एकल्यार क्रोर म्हणटना जागी जाली पुरा. पयशा मोला न्ही. ओके, सायबर फ्रॉड. आतां ह्या फ्रॉडाक येता. हे दोगी पूत फ्रॉड चिटींग करता म्हण बाबा कळ्ळें, पप्पा कळ्ळें. ताणें आपयलें हांगा. मस्त दुखलें ताका, बेजार जालें. कित्याक लोक ताका मानतलो. तो म्हणलो पुता हांव कितें आयकतां. ना बाबा तितलो मोस करना हांव, इल्लोसो मोस म्हणलें, इल्लोसो, लिटल बीट. वेव्हार म्हणटना हें सकड आसा न्ही. ताका म्हणलो की ओके हांव तुमकां शिकयता. म्हणलो की रामराया दिपावळीचें फेस्त आयलें, वेग्गी उडटा. बायलेक सांगता बरें वॉर्न कर, बरें वॉर्न कर. आनी पुतांक आपयता वो. अळे आज मामान बरें वॉर्न केलां, ताका तूप घाला, तीळ घाला, द्राक्ष घाला, गोडंबी घाला, तुमकां वाडटा. तांकां पुतांक बरें वाडटा. पुतांक काय पुता. आनी पूत बरें एन्जॉय करते येयात. 10 मिनटां एन्जॉय केल्या उपरांत बापाय फाटी आयलो. ओ एक गजाल सांगूंक हांव विसरलो न्ही. कालें ह्या वॉर्नांत पाड बगो नजो तुमकां सांगतना. ह्या वॉर्नांत सकाळीं हांगासर पेट्यान केल्लें इल्लें गलीज घालां पुता, इल्लें घालां, लित्तल बिता काया म्हणालें. आनी वोंक सुरू केलें. वोंक सुरू म्हणलें कित्याक वोंकतात रे, इल्लें गलीज केल्यार कितें जाता. कित्याक बाबा अशें उलयताय. गलीज इल्लें जावं चड जावं गलीज गलीजच न्ही. ओ वय गे, तर मोस इल्लो जावं चड जावं तुमकां मोस म्हूण बोगना. तुमकां लिटल बीत म्हूण बोगता न्ही. आने कद्दरू कळ्ळा, अडिके कद्दरू कळ्ळा. तांकां समजलें. ताणें नितीन वेर केलें. लिटल बीत खंय तोंडाक कोणेंय सांगलें म्हाका तुमकां स्कांदल जावन नजो सांगता, तुमी पाद्र्या भशेन सांगता म्हूण नजो. एका अंबान आसता तेगी दुवो आल्यो खंय, पटापट जल्मल्ले दुवो. आनी सैरीक पळोवंक एकलो आयलो खंय. आनी सैरीक पळयता आसतना आनेस्तान वळख करून दिली ताच्या दुवांची. हे म्हजें मालगडें दू, बट शी इज लिटल बीत लेम म्हणून ओके, लिटल बीत इल्लें पाय इल्लो सामान, लिटल बीत. चेड्यान आनीक विचारलें लागीं तें म्हणना शी इज लिटल बीत स्क्विंत म्हणलो ओके. स्क्विंत म्हळ्यार उत्तर दक्षिण तेणें म्हण. मागीर तिसरें बरें दिसता, सकट बरें दिसता. हें तें बरें आसा, बट शी इज लिटल बीत प्रेग्नेंट म्हणलो ओके. पळया, वी आर एडजस्टेड टू लिटल बीत कल्चर. एकलो PWD मिनिस्टर आलो की आमचे मिनिस्टर मुस्ताद. एक पुढे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जाल्लें. वेळा न्ही म्हाका. इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जाल्लें. आमचो गेल्लो, आमचो मिनिस्टर खंय आलो, इंग्लंडांत जाल्लें. थंय पुरा सेशन जालें. पुरा मेळ्ळ्याक आयली, वळख जाली आमच्या इंडियाच्या जर्मनीच्या PWD मिनिस्टराची वळख जाली. ताच्या घरा जेवणाक आपयलो. जेवणाक गेलो वो. जेवणाक गेल्ल्या वेळार ताचें घर बारी व्हडलें. वो देवाक म्हज्या 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर. वो गेलो आनी विचारलें इंडियाच्यांनी, तुज्या सांबाळांत इतलें व्हडलें घर बांदूं जाता. जायना, तुका सांगता गूड सांगता गे म्हणलो. 3rd फ्लोराचेर वचून ताच्या जनेल ओपन करून दाखयलें. ओ तें तुका ब्रिज दिसता. ब्रिज वय, ओ तें वय. ताजे 50% गुळूम केल्यात, भितर घाल्यात, देखून घर बांदलां. जालें, मिटींग जालें. नेक्स्ट इंडियान मिटींग जालें. इंडियाक तोय आयलो, ताजो इश्टी आयलो. मिटींग जालें. ह्या इंडियाच्या मानेस्तान त्या ताच्या जर्मनीच्या मानेस्ताक घरा आपयलो. हाजें घर ताज्या व्हडल्या, अंबानीच्या व्हडल्या, एक 15 फ्लोराच्या. त्या जर्मनीच्यान विचारलें, तुज्या सांबाळांत येदो व्हडलें बांदूं साद आसा. गूड सांगता गे म्हणलो. 7th फ्लोरावून गेलो. ओ तें तुका ब्रिज दिसता. ओ तें ब्रिज दिसता. ना, 100% म्हणलो. आमचे पुरा 100% तांकां पुरा लिटल बीत जाले वरवीं आमची ब्रिजां पडटात. आज आमचे स्पेस टॅक्नॉलॉजीचे रस्ते एका पावसाक वळोवन वेतात. आमचे एअरपोर्टाचे पाके एका पावसाक सकला पडटा. वोट चोरी, कोवीड स्कॅम उडले न्ही. लिटल बीत स्वल्प मोसा. आज आमची भुरगीं म्हणटात लिटल बीत चिटींग मम्मा, लिटल बीत इनफिडेलिटी, लिटल बीत कल्चराक आयल्या. हांव कशें सुटका म्हणलें हांव तुमकां सांगता. ह्या बांदपासांतलें, ह्या जाळींतलें कशें भायर येवचें म्हणजे 1-2 गजाली सांगून हांव संपयतां. तुमी रतन टाटाचें नांव आयकलां न्ही.
तो सरल्या वेळा लोकांनी कितें म्हळें गो तें तुमकां ताज्या मरणाचेर लोक रडटलो, ताजे एम्प्लॉईज रडटले. दे डीड नॉट से अ ग्रेट मॅन डायड म्हणून ना तांणी, अ रिच मॅन डायड म्हणून ना, अ गूड मॅन डायड, अ गूड मॅन डायड. तोली सर्टिफिकेट आमकां मेळ्ळ्यार दॅट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड. हांव तुमकां आनी एक गजाल सांगता. एका मानेस ताका 3 डॉक्टरल डिग्री आल्यो, मेडिसीन, थियोलॉजी एंड फिलॉसॉफी. युरोपाचो बेस्ट म्युझिशियन तो, ऑर्गन खेळटालो. बेस्ट प्रोफेसर इन विएन्ना युनिवर्सिटी. ताका दुबळो लाजार आनी ग्रेस्ताची ओपार डिस्टर्ब करता. एट द एज ऑफ 43 ताका 38 ताजे डॉक्टर जालो तो. 43 आफ्रिकाच्या रानांत वचून डिस्पेन्सरी ओपन करता, आस्पत्री उगडता. 1965 and at the age of 90 he dies. 47 years थंयसर तो सेवा करता आफ्रिकान. आनी ताका 1952 तो नोबेल पीस प्रायज मेळटा. कित्याक? ताज्या लागीं आसल्यार तो देगेन पळयता. मदर तेरेसा बरी निट्ट पळोवन वचना. देगेन आसल्या दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय तो जेजूक दिसता. ताचें नांव आसा डॉक्टर आल्बर्ट श्वायझर, तो जर्मन. आमच्याच गांवचो एकलो लायब्ररियन कल्याण सुंदरम म्हूण, आतां मस्त प्रायज जाली, रिटायर्ड. चेन्नयच्या एका कॉलेजीन तो लायब्ररियन फॉर 35 years. तुमी जाणात हर एका म्हयन्याचो सांबाळ अनाथ आश्रमाक. हो कालें करतलो लॉन्ड्रींत आनी हॉटेलांत वेटर जावन काम करून दीस पडतो ग्रास. तो रिटायर्ड जालो, ताका PF मेळ्ळें ताचें, ऑल गिवन टू अनाथ आश्रम. ताका इंडियान कोणें रेकग्नायज करुना. ताका UNOन आनी भायल्या एका NGOन रेकग्नायज करून द मॅन ऑफ द मिलेनियम म्हूण ताका एवॉर्ड दिले. 30 crores रुपीज दिले. तुमी जाणात ह्या मनशान 30 करोडी हाडून त्या अनाथ आश्रमांत दिले. लोक पळोवन आसता हाका, अरे साहेबा तुका तकली समाय, तुका प्रायज जावन आयली, तुका पिडाय येनाय, तूं जिवंक कालें करताय. जिवंक कितेंय करियेत. यू वील पास थ्रू दीस वर्ल्ड ओनली वन्स. डू ऑल द गूड यू कॅन टुडे नाव. पयशेंत तुजें सर्वस्व न्हय, कितें करूंक साद आसा तें आजत कर. आनी माणे एक ल्हानशें खावान आसा तें सांगून हांव अखेर करतां. आमी म्हज्या लागीं तें ना हें ना म्हणटा न्ही आमी, देवान आमकां कितलें दिलां म्हणलें हांव तुमकां सांगतां. एका चलयेन बरयलें खावन हें. हांव बसार वेताना सुंदर एका चलयेक पळयलें. कितले सोबीत ताचे केस, भांगराळे रसमाळे, कितलें सोबीत तिचें मुखामळ, सुंदर लक्षण म्हाका मोसोर जालो. ताची गोरसाण आनी सोबाय म्हाकाय दिल्ली जाल्यार देवा अशें पुरपुरचें न्ही आमी. अशें हें पुरपुरतना ती चली उठली. ताका एकच पांय आसलो. क्रचस काण घेवन बेत काण घेवन ते सोलोंक कश्टातना हांवें म्हळें, देवा म्हाका बक्षी, म्हाका तुवें 2 पांय दिल्याय, सगळो संवसारच दिलाय. हांव मुखार गेलीं, एका आंगडीक वस्तू घेवन गेलीं. विकसो भुरगो सुडसुडीत हुशार, उलोवंक चुरूक. हांवें म्हळें, देवा म्हाकाय ही हुशार गाय दिल्ली जाल्यार. भुरग्या लागीं हांवें म्हळें, म्हाका तुजे लागीं उलोवंक मस्त खुशी जाता भुरग्या. ताणें म्हळें, भुरग्यान थँक्यू बाये, पूण हांव कुड्डो, म्हाका कांय दिसना. ती मुखार गेली चली. मुखार वेतना एका पार्कांत सोबीत भुरगें दिसलें. निळशे सोबीत ताचे दोळे. हेर खेळटना तें पळयतालें. हांवें विचारलें, बेबी तूं कित्याक खेळनाय? ताका कानूच आयकनातलें. तेन्ना हांवें म्हळें, देवा तुवें म्हाका पांय दिल्याय, स्वतंत्रान भोवंक, दोळे दिल्याय सोबीत संवसार पळोवंक, खान दिल्याय हेरांक आयकूंक, गायन आयकूंक, जीब दिल्याय, काळीज दिल्याय, सक्कडी दिल्याय. देवा तुका अर्गां, तुका जावं अर्गां.